काँग्रेसीचे स्क्रीनिंग कमिटीची मीटिंग 4 जानेवारीक दिल्ली जातली। काँग्रेस उमेदवारांचे पहिले लिस्ट 10 ते 12 जानेवारीक जाहीर जातले म्हूण काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी आणि प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी दिग्विजय सिंग मीडियाकडेन उलयलो। प्रदेश इलेक्शन कमिटीची मीटिंग बुधवारा पणजे जाली। माविन आणि मडकयकाराक बीजेपीच्या गळ्याक बांदून घेतले म्हूण ताणें बीजेपीक तोमणोय मारलो। बाबूश दिग्विजय सिंगाची पणजे, ताळगांव आणि सांताक्रूज मतदारसंघांनी युतीचेर मीटिंग राती जाली। Yes, we have done our due diligence for every seat, and now we had invited the screening committee chairman Mr. Venugopal and the other members, Mr. Bhakcharan Das and Deepak Babaria ji, to attend this meeting. They listened to the views of them. They did not participate in the meeting. And now our first official screening committee meeting will be held in Delhi on 4th January, 11 a.m. Okay. And after that, we should be finalizing our candidates by 10th to 12th of January. कल मडकईकर जी बीजेपी एंट्री कर रहे हैं। ऐसा है, पर्रिकर जी ने विधानसभा में मुविन गुडिनो जी के लिए क्या क्या नहीं कहा। ये बिजली चोर है, ही इज अ थीफ। पांडुरंग मडकईकर के लिए क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी पारस पत्थर है, लोहे को भी किस देती सोना हो जाता है। उनको मुबारक हो, दोनों मुविन गुडिनो और पांडुरंग मडकईकर, भाजपा और पर्रिकर जी को मुबारक हो। माविन मडकईकाराक काँग्रेस गार्बेज म्हणटा म्हूण पार्सेकर सणकले। हे पळय गार्बेज उखल्ली म्हणून तांगे ते गार्बेजीचे सोनसडो करतात। आमी गार्बेजीचो बरो फर्टिलायझर करतात, मॅन्युअर करतात। येवन सालिगांव कालांगूट पठाराचेर पळोवचें, भोंवती ग्रीनरी जे तळप आसले तेचेर ग्रीनरी कशी जाल्या ती। तो जर गार्बेज म्हणून जर ताचे अवमान करता आसत जाल्यार बीजेपी कडेन कापास्ताद आसा त्या गार्बेजीचे मॅन्युअर करपाक, फर्टायल मॅन्युअर करपाक जे गोव्यांक आवश्यक आसा। सांग ताका गार्बेज नालायक। दिग्विजय सिंग, बाबूश मोन्सेरात आणि काँग्रेसीच्या बाकीच्या फुडाऱ्यांची मंगळारा पणजे डिनर मिटींग जाली। तिसवाडीत युजी कडेन युतीक काँग्रेसीक काही प्रॉब्लेम ना, मात सीट शेअरिंगाचेर घोडे हाडला। So yesterday you had a meeting with Babush Monserrat. Yes, I want to wish his birthday. So is it that he's likely to join party or that you are forming an alliance with him? Well, let's see. Let's see means Let's see. so that means yes. Let us see. Actually, there was a common friend had kept a dinner, so I just attended the dinner. And talks, basically some political talks took place. तुम्ही जे सीट मागलेले काँग्रेसीकडे पणजे, सांताक्रूज, कोर्तालीम. No, I have not asked seats with. I have asked for an alliance as far as 2 seats are concerned. With if at all alliance take place, it is one in Kortali and one Penjum. As far as Talegaon is concerned, Jennifer is a Congress MLA. She will be basically contesting on a Congress ticket. पण सांताक्रूज ते रेडी ना. There is nothing like that. No, Santakruz is my seat. It's very clear. Candidate is mine. There is no compromise on those things. And I am sure it will be considered. It is either way. I am contesting election only. So whether it is considered or non-considered makes no difference to me whatsoever. So it is simple as that. It is not. I am not depending on someone to contest an election. So I believe in clear terms. I don't require a party to contest an election. I can contest election on my own. तुमची पणजेची तयारी झाली, पणजेचे. Yeah, I'll be setting up office in another 3-4 days. I think by 27, I think my office should be set up. I wish Parrikar comes here to contest a seat. I always had a wish that I would fight Parrikar. And I have got a gut feeling that I will defeat Parrikar. So that is my gut feeling. इतले मजगतीं दाबोळी काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन इलेक्शनाक कमिटीचे अध्यक्ष फ्रांसिस नुनीस, अशोक नायक आणि ॲडव्होकेट ग्लग डिसोजा हांची नांवां धाडल्यात। आमी ऑलरेडी आमगे ब्लॉकांसून कॅन्डिडेट ऑलरेडी गेलो आहाय, नांव धाडिल्लो आहाय आमी आमच्या डिस्ट्रिक्टासून ते आमगे प्रदेश काँग्रेस कमिटी धाडितले आनी ते आमकां कितें सांगताय ते आमी मान्यता आहा। आमी सगळे एकवटान आहाय।
आमकां दुसरो भायलो मनीस येवन बसलो आमकां नाका. जे कॅन्डिडेट आमगे ब्लॉकान धाडले तितलो वेचून काडून प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमकां दिचो. आनी दुसरें म्हटल्यार तो म्हणटा न्हू आतां आमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट करप्ट. तेणी 25 वर्सां आमच्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान रावन तेन्ना ताका कळोंक नासलें की काँग्रेस गव्हर्मेंट करप्ट म्हणून. आतां तो BJPन गेलो तेन्ना हे उलयता. तेन्ना अशें तेणें उलोवपाक जायना न्हू. In Dabolim constituency, BJP said they are very strong. Again and again they are saying very strong, very strong, very strong. Let me ask one question to him. They cannot create one candidate for themselves from last 5 years. It's a shame for the BJP government here. You have to beg from other party. पुणेटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी दिशांत परब. कोळ मुणकार कायदो दुरुस्तीचेर BJP मातशी बॅक फुटार चल्ली. कायदो दुरुस्ती बदलची म्हूण BJPन खंय सरकाराक सांगला. लोकांक दुरुस्ती नाका जाल्यार सरकारान फेरविचार करचो म्हूण पार्टीनूय पार्सेकाराची लायन धरल्या. कोळ मुणकार कायदो दुरुस्तीचेर वता थंय कुळा मंत्र्यांक जाप विचारपाक लागल्यात. इलेक्शना उपरांत सरकार कायदो दुरुस्ती फाटीं घेवपाचो विचार करता म्हूण मुख्यमंत्री मंगळारा प्रुडंटा कडेन उलयल्लो. BJP सरकारान कोळ मुणकार कायद्यात दुरुस्ती केल्ली. कायद्यात दुरुस्ती करून कोळ मुणकार केशी मामलेदारांकडच्यान कोर्टात व्हेल्ल्यो. आतां कोर्टांनी केशींक फावटी मारच्यो पडटात म्हूण कुळा सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारतात. इलेक्शना कडेन इश्यू तापता तसो BJPक परिस्थितीची कल्पना येवंक लागल्या. एकदा एक गोष्ट केली न्ही ती जर फाटी घेतलो पूर्ण बदलतलो जाल्यार पूर्ण त्याचो अभ्यास जावंक जाय. ह्या 8 दिसांत 15 दिसांत हो विशय जावचो ना. बट आय एम फेवरींग इट. म्हाका एज ऑफ नाव म्हाका जो ट्रेंड दिसता ते परत हाडप हे योग्य जातलें अशें म्हाका दिसता. मंगळारा पार्सेकार प्रुडंटा कडेन ही गजाल उलयता थंय आसा. बुधवारा BJPन पार्सेकाराची लायन धरली. सरकाराक आमी सांगलेलें आसा मुख्यमंत्री पक्षान सरकार योग्य तो निर्णय घेतले. काल एक बारीकसो ग्रुपान तेजे पयलीं आमचे उपाध्यक्ष प्रदेशाचे अनिल होपळे तेणेन एक सरकारान निवेदन दिल्लें आनी तो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष तेंच्यानी रेग्युलेशन ते एक दिल्लें आसा आनी त्या हेतूंतल्यान सरकार योग्य तो निर्णय घेतलो म्हणून सीएमान सांगले. तुम्ही म्हणतात की सरकारान योग्य निर्णय घेवचो. हाच्या पयलीं निर्णय घेतलो योग्य नासलो. काही गोष्टी कशा असतात सगळे परफेक्ट असता अशें ना. समज लोकांक ना ह्यो गोष्टी नाका जाल्यार आमी विड्रॉ केल्ले आसा पयलीं. हेजे पयलीं केले विड्रॉ आमी केल्यो. BJPचे उमेदवार खंय जानेरात डिक्लेअर करतले. ह्या म्हयन्याक शेवटच्या आठवड्यात बसतले आमी आनी साधारण जानेवारी म्हयन्याक एक करून डिक्लेअर करतले क्लियर. माविना काँग्रेस गार्बेज म्हणटा म्हूण BJPक बरेंच लागला. कारण हेचो आमी निशेध करता. एक लोकांनी दिल्ल्या आमदाराक गार्बेज म्हणप आनी हेच माविन गुदिनो तेंचे कडेन आशिल्ले फाटली 4.5 वर्सां पर्यंत 4.5 वर्सां तेंचे बरोबर आशिल्ले. काँग्रेस पक्षाचे टिका करताले आनी भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभेन आसूं किंवा भायर सुद्दां आमचें समर्थन करताले. लुझीन फालेरोक कापास्ताद घालिना तेजे पक्षान आसतना तेजेर उलोवपाची किंवा तेका भायर काडपाचो. कारण माविन गुदिनो खुबशी तेजी जी प्रकरणां ती तेका खबर आसा आनी तेका भंय आशिल्लो कारण तो आपले काडटलो म्हणून तो माविन गुदिनो हात लावपाक गेलो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेवया एक ब्रेक.